आमी सगळीं जेजू सरशी आयल्या आनी जेजूक आमी नमस्कार करुया. जेजू, तुवें आमकां कृपा दिल्याय. सकाळीं सकाळीं उठून तुजो मोग चाखूंक आनी ह्या मोगाक लागून तुजे सरशी हो वेळ सारूंक तूं आमचे सोरी सवें सदांच आसाय. केन्नाच तूं आमकां सोडिनाय, कित्याक आमी जावन आसा तुजे खूद सांदे आनी तूं प्रत्येक सांद्याचो परामोस कोत्ताय. हाका लागून सगळे म्हजे आसा तितलेंय तुका हांव ह्या वेळार ह्या नमस्कारान ओपून दितां. हांव सगळोच तुजो. Sacramenta raololia mogacia Gesù. Sacramenta raololia mogacia Gesù. Ulpai amci calza तुझ्या मोगान बघूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान बघूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पोथा. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पोथा. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमेचेर देवलोल्या सर्गीच्या ओंड्या. प्रितुमेचेर देवलोल्या सर्गीच्या ओंड्या. ओस्तोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे. ओस्तोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे. उंड्या रुपान लिपलोल्या सर्गीच्या राया. उंड्या रुपान लिपलोल्या
आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणाक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणाक आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणाक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणाक. आमी सदांच जेजूचेर आमचे दोळे लावन हो वेळ सारया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना सुस्कारांत जेजू आमचें जिवीत जावन आसा. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरता आनी हे पुरी जशे भाशेन एक आणयेंत उदक घातलें म्हणटच सगळें आणयेंतलें उदकान येता तेच परी सगळीं आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमच्यो आठवणी, आमचे अणभव, आमचो मनोभव हे सगळें जेजू सोबें आसा. तें जेजून तूं उफेता. जेजूच्या नांवान सुस्कार भायर सोडटना तें सगळें आमचे भितरलें आसा तितलें भायर काडया आनी हे परी हो वेळ ताची सोबें सारलो म्हणटच आनी आमी इतलीं जाणां ताचे सांदे कशे हे परी जियेता म्हणटच आमकां सगळ्या जाणांक तो सुटका दितलो. आमचें जिवीत हें सगळें भायर सरलें म्हणटच ताच्याच जिवितान बदतलें बरोत आसा आनी ताचे सारकी आमी जायत आसा. जेजू महिमा तुका वाकाडणी कित्याक हो अणभव तूं आमचें सोबें ह्या वेळार घडोवन हाडटाय. ह्या संवसारांत आपलें जिवीत कित्याक लागून आसा? फकत बापायचे मोहिमे पासत हें आमच्यान तुजे उद्देशी अणभवंक जाता. ताका लागून तुका ह्या संवसारांत म्हजे पासत बापान धाडलो. जेजू इतलीं वर्सां हांव एकसूरपणान जियेतालों. समजतालों की म्हजें जिवीत फकत म्हजेंच सोबें आसा. ना, म्हजें जिवीत केन्नाच म्हजेच वस्तुंगी जिवंक जायना, केन्नाच जायना. ही फोट आनी हे फोटिंगपणांत हांव केन्नाच जियोंचो ना. कित्याक हांव जावन आसा तुजो सांदो, तूं जावन आसाय म्हजी कूड आनी हांव तुकाच एकवटोन सदांच जियेता. हांव हें आसप सगळो गोत तुजें सोबें म्हाका कृपेन बरोवन जिवंक तूं घटाय दिताय. तर सगल्यांक म्हज्या वळखीच्यांक हांव तुजे सरशीं हाडून तांकां तुजे सरशीं आजीर कोत्ता. जीं कोण आतां वाडत आसात आनी तांचे मदें शांती, समाधान आनी आनंद वाडत आसा तितल्यांकूय तुजे सरशीं हाडटा. कित्याक हो पंगड दुसऱ्यांक आनिकूय घटायेन बदतलो.
धाकटे तेरेझान आमकां अशें दाखयलेलें आसा की जेन्ना आमी तुका एकवटून सगळें कोत्ता तेन्ना दुसऱ्यांक तूं पातकांतली सुटका दिताय आनी तांचेंय जिवीत तूं बरें करून थाऱ्यार हाडटाय. त्याच प्रमाणे जॉन मॅरी वियानी ह्याय तुज्या भक्तान आमकां तेंच दाखयलेलें आसा. सगळ्यो कन्यो तुका भेटोवन आमी जियेत ना जाल्यार त्यो निर्फळ जातात. तर कसलीय जावं ती आमची कोरणी न्हिदपाची देखून ती आमी तुका भेटयली जाल्यार कितल्या जाणांक ताचो फायदो मेळटलो. जेसू आर्गांनी दिन वास तुका. हें सगळें आमचें जिवीत तुजें स्वाधीन करीत रावत हांव. जीं कोण दुयेंस आसात ताणें केन्नाच चिंतूंक नासलेलें तांकां असलीं दुयेंसां जातलीं म्हणून, आनी तीं हीं दुयेंसां अणभवतात. तो तुका तीं आनी आमी सगळीं जाणां ओपून दिता हांव. हिंच्याय पावंड्यात तीं आसूं एकदम वायट स्थितीर ओ आतांच सुरू जाल्लीं दुयेंसां, हीं सगळीं तुजें सोबें हाडून तुका तांकां समर्पीत हांव. जांचे संबंद काजाराचे घट नात ह्या सगळ्या जाणांक आमी तुजे सुरशें हाडटा जेजू. मोगान आसलेलीं, मोगान जियेतालीं, पूण आतां ओदृश्यान तांचे मदें हें दोशीपणाचें बी ओंपलेलें आसा. आनी मोग आसलेलो थंय आतां सगळोच गैरसमज जालोलो आसा. एकामेकाक ती समजोनात असल्यांक आमी तुजें स्वाधीन कोत्ता हांव. तीं बिलकूल चिंतना तांच्या भुरग्यांचेर कसलो परिणाम जातलो पळय तो. जेजू तांची मनां उजवाडाय, तांकां पोत्तून तुजे सरशीं उदीक बाळगून दवरून तांकां एकठांय कर. जीं कोण दुयेंस जालेलीं ओ दुसऱ्या तरेन आसलेल्यांक आपली मदत कोत्तात, आपलें चिंतिनात पूण दुसऱ्या पासत वावुरतात, तितल्यांचोय आमी उगडास कोत्ता. तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडून तुवें तांकां स्पर्श करून गोठायन भरची म्हणून आनी तांचें जिवीत परिपूर्ण करचें म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती कोत्ता. जाणेन बसिलिके पासत मागण्यांन ताणें आमकां दवरलेलीं आसा आनी दुसरोय मदत आमकां ती कोत्तात. जावं आपलो वेळ सादतात, जावं बरी खबर आमची दुसऱ्यांक भरगोडटात. सायबा हें सगळें तुका लागून. कित्याक भाग्यवन फ्रांसीसच्या उदेशी तुवें तांकां हो अणभव तुजो दिलेलो आसाय. तर ह्या बसिलिकेंत आयली म्हणटोच आनी चिंतनान पुण्यान मनन केलें जाल्यार तांकां कितलेंचशें बरेंपण फावो जाता. कित्याक आमी सगळीं हांगसर तुजे कृपेन बरोवन तांचे पासत मागता हांव. तांकां सगळें बरेंपण तूं फावो कर. जीं बरीं जालेलीं आसात तीं तुका आर्गां आटयतात, तांकांय अदीक आनी अदीक गोठायन भर. कितलींशीं जाणां आसात जांकां बरी सावथ भलायकी ती मागतात. Anna Gonçalves, Luisa, Ashley D'Souza, Flori Fernandez, Fatima Fernandez,
Cedric Nazareth, Kaji Brito, Marie Brito, Pascal Brito, कितल्या जाणांक बरो प्रवास करूंक जाय UK ती हांगसर गोंयांत येतात वारझेर आनी फॅमिली तांकां तूं बरे भाशेन गोंयांत हाड आनी कितल्याचशे जाणांनी विनंती केल्ली आसा मागण्यांची तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडटा रायन आनी ताचे फॅमिलीक तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात सायबा तुजे कृपेन हें आमच्यान घडूंक जाता आपलेपण सगळें सोडूंक तुजेच मदतीन जाता तर आमी तुका आर्गां दीत वाचयता कित्याक तूं जावन आसा आमचो गवळी आनी तूं आमकां चोरयताय ह्या जिविताच्या वाटेन तूंच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता राष्ट्रानो सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात जाणेन इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा कोत्ता जसो गवळी शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मात्तलीं सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं तेन्ना चेडवां आनंदांत नाचतलीं तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली तांचें रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत कोत्तलों तांकां बुजवण दितलो तांचीं दुखां भरीत काळजां आनंदान भोगतलो वाखाणणी आनी दिनवास तुका सर्वेस्परा हें सगलें तूं आमचे सरशीं घडीत आसाय आनी हो अणभव तुज्या मोगाचो आमच्यान घेवंक जाता जेन्ना आमी आमचें आपलेपण तुजें स्वाधीन करून जिवंक लागता तेन्ना तूं स्वर्गांत तशें संवसारांत आमकां जिवंक ही संदी दिताय सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हणून तूं आमकां सांगताय जिवीत बदलात तुजे कृपेन जेजू आमी हें जिवीत बदलता
Deep calls to deep, and my soul finds no resting place but Him. He is my God, the yearning of my soul, His touch can still, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep, for He created me to be His own. He understands the joy and pain of life, He too has known, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep, and at His feast I am a welcome guest. He gives me food, the hunger of my soul is laid to rest, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep. Lord Jesus, we thank you and praise you for the gift of this new day. We thank you, Lord, for all the wonders that you have worked for us. We thank you for all the blessings, the favors, for all the graces. We thank you for walking with us and guiding and protecting us all through our life. At this moment, as we gather before you, we place all our thoughts, all our feelings before you, O Lord. Everything that disturbs us, everything that takes us away from you, we place these at your feet. We also place before you, Lord, our prayers. There are many who have asked us to pray for them. We place all of these prayers at your feet, O Lord. For we know that you take care of each and every one of us. And in a way, whatever is good for us, you provide it for us at the right opportune time.
Today's readings, in a way, tell us that you want all of us to be united. Your plan of salvation was to unite all of creation in your love, so that all of your creation walks in one symphony, walking together with you, living as brothers and sisters, and together fulfilling all that you want us to do. And therefore, in the first reading, we see that, Lord, you gather the children of Israel and bring them back to their land. And therefore, we see that when the Lord invites us, He invites us to live in His way by following His teachings. And it's only once we do this that the graces of the Lord are always there on us. Similarly, we see that if we follow the commands of the Lord, if we follow His teachings, then we get the graces. And then any obstacle or any challenge becomes that more easier to deal with. In the gospel passage, we see that the faith that the people began to have in Jesus. But at the same time, we see that this very faith also became a threat for those in power. And in a way, this faith was as a result of the wonderful works that Jesus did, of the miracles that He performed. At the same time, these made the religious leaders insecure of their position, and therefore they plot against Jesus. But we see that even though Jesus was facing opposition, even though He knew His life was in danger, still Jesus continued doing the will of the Father, because He knew that by doing so, He is doing something right. He was convinced of what He was doing. And in a way, the Lord invites each and every one of us to do the same. He wants us to live rooted in Him, because once we are rooted in Him, then we are able to draw strength from Him. We are able to get the energy that we require to live our lives following the gospel values. And there are various ways in which we can then develop this close relationship with Jesus. Firstly, by spending time in prayer, by frequenting the sacraments, and also by doing good deeds. In these three ways, we see that the kingdom of God comes closer to us. And in a way, Jesus invites us to do the same, because when we do this, we are uniting the people of God on earth. And today,
In a special way, let us pray for this grace, that we may become instruments of unity, that we may be able to bring joy and happiness in the lives of others by becoming a light in their lives. And now, Lord, we place all our prayers, all our intentions at your feet. In a way, we also continue to pray for all those who have requested for our prayers. We continue to pray for the pandemic situation that has engulfed the entire world. We pray for all those who are tested positive for the COVID-19, those who are in hospitals, those in serious condition. We also pray for the doctors, nurses, and the medical staff. All of these who toil day and night in the hospitals. We also pray for those in charge of taking decisions, that their decisions may be based on the common good. We also continue to pray for each and every one of us. There's a lot of doubt and fear concerning the vaccines. We ask you, Lord, to calm all our fears. We also pray for all those who celebrate their birthdays and those who celebrate their anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them and give them good health of mind and body. We also pray for those who will be answering their exams today and those preparing for the exams. Give them the strength, Lord, so that all their hard work may bear fruit. Lord, we also pray for all those who are languishing in the home for the aged, in the destitute houses. You be their strength, O Lord. Help them in life so that they may be able to experience the love that they deserve. We also pray for those who feel rejected, abandoned, lost, betrayed. We ask you, Lord, to heal them and give them all the graces so that they may be able to stand on their feet and face the challenges that may come on their way. We pray for peace in the world, peace among religions, peace among nations, peace in our neighborhood, in our families, and within ourselves. We pray for those suffering from various other ailments. And in a special way, we also keep in mind Francisco Pereira and we pray for his quick recovery. Similarly, we also pray for Raymond Oliveira and we ask the Lord to grant him a quick recovery from his illness. And we pray for each and every one of us that today, as we are gathered here in the presence of the Lord,
Let us take a firm stand to be united in the Lord, that all our actions may be united towards one common goal, that is proclaiming the kingdom of God. And as we do this, let us ask the Lord for all the graces that we may require, graces to proclaim His kingdom, and also the graces that we may need in our daily lives, so that every action, everything that we do may proclaim His love, compassion, and mercy to those whom we encounter. These are a few prayers, Lord, that we have placed before you. There are many that are still deep within our heart. You know it all, Lord. And grant us all your blessings and graces, so that we too may live worthily as your children. जेसू, तुजे कृपेची ऊब आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत वाडोन आमी भुक्तीन तुजे भरलेली आसा. हो एकवट कितलो बरो, कित्याक आमची काळजां तुवें तुज्याच पासत रचलेली आसाय, आनी आमकां शांती मेळना बगोर तुजेच सवें. म्हजो तुजे बरोबर हो संबंद वाडत वेता तेन्ना तूं जें म्हाका सांगूंक सोदताय तें हांव आयकूंक तयार जाता. संपेपणी म्हज्यान तूं सांगताय तें आयकून तुका सहकार करूंक म्हज्यान जाता, कित्याक ही सगळी तुजीच कृपा, तुजीच कूड जावन आसा म्हणटो तुका जाय पळय तशें म्हजें जिवीत तुज्यान चलोवंक जाता. सगळीं आमी हिंचेय स्थितींत आसूं तुकाच एकवटोन आमी रावतले. हांव कसलीं चिंतनां भावना आयलीं जाल्यार तांच्या चोपक्यान, तांच्या पागेरान आमी पडोन आसतना ती सगळीं चिंतनां भावना तुजे सरशीं धरून तातूंतलो तूं आमकां सुटका दितलो म्हूण आमकां खात्री जाल्ली आसा. प्रत्येक सुस्कारान ती आयली म्हणटच रोखडीच आमी तुज्या नांवान ती तुकाच ओपून दितले. हांव आनी ह्या परी हो दृश्याचेर आमी विजय जोडटले. हांव ह्या चिंतनाकूच लागून आनी भावनाक लागून
आमी खूब फाटी पिशी जाता. आमचें जिवीत मागीर आमी वायट परिस्थितीन घालता. डिप्रेशन जाता आमकां. आनी डिप्रेशन जालें म्हणटच आमची कूड मागीर आमच्यान सावरांक जायना ना म्हणून आमची भावना. आनी हे पर्यंतच्या गुलामपणान पडली म्हणटच आमचें सगळेंच विस्कट्टा, सगळेंच काबार जाता, लाचार जाता आमी. पूण ना, तुजी शिकवण तर आमी पाळीत जाल्यार तूं आमकां सगळ्या वदृश्यांतलो भायर काडटलोच आनी तुज्या जिवितान आमी भरोन तुजेंच जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेतले. हांव तर सगळीं जाणां आमी बरोबर तुका एकवटोन तुजे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवंक तूंच आमचे सरशी मागणें कर आनी आमकां तुज्या पवित्रपणान भाग दी. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या चैती बोध पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वा काणुया. उपसोल्याता मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या. संस्कार को खालतेपणा मादिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सावणाचो उंडो तो. मागुया. देवा एका ओचापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुडाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Jesu, mogala Jesu, di maka kalis,
ती म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारकें. मोगाळ जेसू, मोगाळ जेसू, ती म्हाका काळीज, ती म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारकें.